रेटीचेर शेजाकडेन वाजल्या उपरांत ट्रकवाल्यांच्यो मायनिंग बेल्टांत एकार एक बसका चल्ल्यात। आयतारा उसगांवां जाली। सावड्डेचो आमदार पावसकारान शेनवारा मुख्यमंत्र्यांबरोबर मिटिंगेंत कितें जालें तें उसगांवां ट्रकवाल्यांचे मिटिंगेंत सांगलें। कंपनी खंय तडजोडीक तयारूच ना। जे डिमांड आसा ते सरळ मागले आनी तरी सुद्दां बालाजी जावं बोल आपूण मातशें तरी फाटीं येता म्हणून तेणी सावड्डेच्या रुटाक 12.5 रुपया आनी आमोण्याच्या रुटाक 12 रुपया मागले तरी ते तयार ना। आनी तेतून भितर तेंचो एकूच अधिकारी आयलो तो व्हडलो मुजावर मजूमदार एकटोच आयलो तो फक्त तेणी एकच हें केलें फक्त नाक म्हणपाची तेणी भुमिका घेतली। मुख्यमंत्र्यान सांगलें समज तुमकां हो रेट दिवपाक ट्रकाचो डिमांड जो आसा तो तुमकां परवडना तेणी फक्त 8 आनी वाडय म्हणलें लास्ट तेय तुमकां परवडना जाल्यार तुमी मायनी बंद दवरा आनी तुमी ट्रक बंद दवरा। हांवें बालाजी विचारलें कितें बालाजी बरो मान्य आसा सारकें न्ही तें मुख्यमंत्र्याचो मान्य आसा म्हणलें पूण लास्ट जालें कितें मुख्यमंत्री तो माल कितें आपलो फॅक्टरी जी आसा आनी फॅक्टरी कांय म्हाल ना आपल्या कडेन मटेरियल जाय ना आनी आपल्या डोमेस्टीक पर्पजा खातीर आपल्या फॅक्टरी मटेरियल व्हरपा खातीर परमिशन दिवचें आनी एक्सपोर्ट समज चालू करताले जाल्यार आमी तुमची ज्यो मागणी आसा त्यो दितल्यो अशें तेणी सांगलां। आनी सीएमान अशें लास्टाक मुख्यमंत्री म्हणल्यार तुमकां एक खबर आसा फॅक्टरीक म्हाल व्हरपाक ताका परमिशन दिवची पडटा अशें एक क्लॉज आसा कोर्टाचोय तसो क्लॉज आसा आनी तें तुमचेर आसा। हांव तुमी जशें सांगताले तशें आमी आसतले फक्त त्या मिटिंगेक जें कितें थारलां आमी तरी डिमांड दवरलेलो 12.5 रुपया सगळे सायडीक 12.5 दिवपाचो आनी डिजल 52 दिवपाचो हो आमचो डिमांड सामको आसलो। पूण शेजारचो जो अधिकारी आयलो तो फक्त तेणी तकली ना म्हणपा शिवाय आनी दुसरें कांयच तो उलयत ना। कंपनी बदना। मुख्यमंत्र्यान वजन वापरून कंपनीक खंय तरी सेटलमेंट करपाक सांगल्यार सगळे जाग्यार पडटले म्हूण सांगेचो आमदार ट्रकवाल्यांचे मिटिंगेंत उलयलो। सरकारान एकच शब्दान आमच्या मराठी मुख्यमंत्री एकच शब्दान ती कंपनी सांगताय मातसो तेची उतराची मान दवरान थोडे कितें वाडया कोणाकच कधीच अडचण जायना। हे बारीक जे लोक कोणाक दिसता पण आजकाल ते कोणाचे लोक खंय तरी मातसो हांसूं येवपाचो सरकारान काम करचें सरकाराचो वाटो मोलाचो अशें हांव सरळ सांगूं सोदतां। सोमारा सगळे ट्रकवाले परत शेजा गोवाचे गेटीर जमतले। आयज मिटिंगेक अशें थारलेलें आसा की जो बरें आमचो रेट जायना तो बरें लोकांनी सांगलां की ट्रान्सपोर्ट चालू करपाचो ना। आनी हे जे सांगिल्ले पळय जाल्यार तेंगे फॅक्टरी ना काल सीएमान सांगलें की डॉमेस्टीक युजाक व्हरपाक आमकां सेपरेट रेट आनी एक्सपोर्टाक सेपरेट पूण आमच्या ट्रकवाल्याचें सगळें म्हणणें आसा की आमी एक्सपोर्टाकूय व्हरो नाल्यार डॉमेस्टिकाक व्हरो आमचें काम एकूच आसा तेका लागून आमकां तें मान्य ना। आमकां सारको रेट जाल्या शिवाय आमी चालू करतले। फुडें आंदोलन कशें करतले? फुडें आंदोलन फाल्यां सकाळीं आमी कितें जमतले आमी ट्रान्सपोर्ट करपाक कशें दिवचे ना। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।